मुरगांव वेलसांव पाले झेडपी आंतोन वाजान त्या वाठारात उदरगतीची कामां चालू केल्यात। त्या वाठारात एक बस स्टँड जाय म्हूण लोक मागताले। ताणें झेडपी फंडांतल्यान बस स्टँड बांदून दिला। तशेंच शेतकारां खातीर ताणें कितल्याशाच हार्वेस्टिंग मशिनाची वेवस्था करून दिल्या। आनी आयज आमचे मुखार आहा हें बस स्टॉप आनी हें बस स्टॉप आमगेलें मान्सूना पयलीं जालें। म्हाका तें जाय आसलोलें कित्याक परतून पावस येयलो आनी तें कितें जालें जाल्यार व्हडलो हेडेक आसलोलो। सगळीं म्हाका क्वेश्चन करपाची हें कितें काय म्हूण पंचायती आसून कितें कोताय काय म्हूण। सो बाब हातून वाजाके आदारान ही आयज बस स्टॉप रेडी जाल म्हूण जेईक हांव पयलीं एस्टिमेट केलो। एस्टिमेटान म्हाका जेईन भरपूर हेल्प केलो आनी हें आयज आमकां पयलें जें बस स्टॉप आसा तें आयज इनॉग्रेशन जालां। बाकीचे आमची जी 2 बस स्टॉप आसा विदीन 15 days तिवूय आमची रेडी जातली। हांव वेलसांच्या लोकांक हे बरे बस स्टॉप जे आसा तें बरे भाशेन यूज करचें हें हांव मागतां। तशीच वेलसांव जे पाली इन्फंट जीजस स्कूल आसा हांगासर एक प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा 4.70 lakhsचो। होवूय हे म्हयन्या भितर हें काम स्टार्ट जातलें आनी हांव मागतां हे आमचे सगळे वेलसांव पालीचे जे लोकांक जे म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव तांकां हेल्प करतां जे म्हजे झेडपी फानाची। कोर्तालीं फार्मर्स क्लब म्हणून घडोवन हाडल्या 2-3 वर्सां जालीं। जेन्ना आमी हे हेजेर आमी कोर्तालीं फार्मर्स क्लबाचेर आमी जायती शेतकारां पासून जी सवलती मेळपा जाय त्यो आमी दिवपाक सोदता। आनी आयज आमी वेलसांव पाली हांगासर आमी अबावट 135 शेतकार आसा। हांकां आयज आमी हार्वेस्टिंग करपाक हांगा मशीन हाडलेलें आसा आनी फावटी आमी तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट आमी फ्री घालपाक सांगलां। अशें जायती आतां एक्चुली सांगपाचें म्हणल्यार 2 पीक जाता, एक पावसाची जाता एक गिमाची जाता। म्हणटो आमी आतां तांकां मशीन हाडलां निवपाक आनी कोसपाक ही सगळी मशिनरी तो प्रोवायड करता। सो आमी उपकारी तेजे आनी आमकां 135 फॅमिली शेतकार आहाय। सो हांकां एक बेनिफीट मेळटा। आज हे कातोरपाक निवपाक आज लोक मेळना, त्रास आहाय। पण हे मिशना उद्देशीन आज शेत जी रोय आहली ती आमची आज रोयताय लोक 135 हे 135 शेतकार रोय नाहले पयले आनी आतां आमी चोयला ते भाशेन हे तेगे वावरा उद्देशीन आमकां जायतो स्वेग मेळटा ही शेत रोवपाक आनी 135 फॅमिली आज हॅपी आहा। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।